आयज हांवें एक ट्वीट केल्लो. ते ट्विटान बरयल्लें की गोंयचे दोनूय MP जे आसा ते गोंयचे विशय पार्लिमेंटान मांडपाक अपयशी ठरलेले आसा. तशेंच गोंयचे विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हरोन इवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मांडपाक टोटल फेल जाल्ले आहा म्हणून. हे जेन्ना हो ट्वीट जेन्ना केलो आनी मागीर जेन्ना पत्रकारान आज श्रीपाद नायकाक प्रश्न केलो त्या ट्विटा बद्दल, तेन्ना तेणी आन्सर दिले की पयले म्हटल्यार तो म्हणलो की हांव खूब वर्सांनी येयला म्हणून ब्रेक घेवन, आनी दुसरें म्हणलो की म्हाका खबर आसपाक जाय की मंत्र्यांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून. आनी तिसरो तेणी हे काडले की गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. पयले सुवातेर श्रीपाद नायक 8-9 म्हयन्यांनी MP जावन पयलेच फावट दिसलो. ही एक व्हडली गजाल, कित्याक नाजाल्यार तो 5 वर्सांनीच दिसता. आमी तरी 7 म्हयन्याचो ब्रेक घेतलोलो आनी परत येयला. तो MP जावन निवडून 5-5 वर्सां नासतात तो आयज 9 म्हयन्यान तो आयज दिसलेलो आसा. ही एक बरी गजाल. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा की मिनिस्टरांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून. आता श्रीपाद नायक मिनिस्टर आसा. हेच्या पयलीं जेन्ना तो MP आसलो आनी वयर काँग्रेसचो सरकार आसलो, UPA सरकार आसलो, 2004 जावं 2009 जावं, तेन्ना श्रीपाद नायकान कितले गोंयचे प्रश्न मांडले आनी कितले प्रश्न मांडले ते सुटावे केले. हो म्हाजो प्रश्न श्रीपाद नायकाक आसा. मिनिस्टर जावन तेच्या कडेन डिफरंट तरेचे डिफरंट डिपार्टमेंटां तेका मेळ्ळी, डिफरंट मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळे, स्टेट मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळे, आयुष मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळी. एक आयुष हॉस्पिटल सोडलें आनी तेतूनय पासून जर तें धरलें सुद्दां जाल्यार भितर कितलो रोजगार गोंयकारांक निर्माण जाला. गोंयकार थंय कन्फर्म आसा काय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. थंय जे पेशंट येता तितून गोंयकार पेशंट आसतात चड काय महाराष्ट्रांतले पेशंट चड आसता, हे श्रीपाद नायकान आमकां सांगचें. तेचो बेनिफीट गोंयकारांक चड जाला काय महाराष्ट्राक चड जाला हें श्रीपाद नायकान सांगपाचें. जशें एअरपोर्ट महाराष्ट्राक बेनिफीट जाल्लो आसा, तसोच आयुष हॉस्पिटल जें आसा तें आयज जर पळयत जाल्यार तेचो मेजर बेनिफीट हो महाराष्ट्राक जाला. बिकॉज पेशंटूय महाराष्ट्रांतल्यान चड येता आनी जंय भुरग्यांक थंय कामाक दवरला ते महाराष्ट्रांतले चडशे भुरगे आसा. दुसरे मागीर तेका जे हें आसलें तें पोर्ट्स एंड वॉटरवेज ही स्टेट मिनिस्ट्री तेच्या कडेन आसली आनी डिफेन्स मिनिस्ट्री आसली स्टेटाची. आतां डिफेन्स मिनिस्ट्री म्हणजे गोवा शिपयार्ड येता. ह्या गोवा शिपयार्डान तेन्ना तेणी सांगलेलें की गोंयच्या भुरग्यांक घेवपाक जाय, कायदो करपाक जाय म्हणून. एकदां आमी जेन्ना बोवाळ घातलो तेन्ना तिणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आपूण ओगी रावचो ना आनी करून घेतलो म्हणून. आजून पर्यंत गोवा शिपयार्डान गोंयच्या भुरग्यांक कामाक घेवपाक लागून प्रोविजन जाल्लेलें ना. श्रीपाद नायकान जर जाता जाल्यार तेणी आउट करचें की गोंयचे भुरगे जेन्ना थंय इंटरव्यूज जाता आनी सिलेक्शन जाता भितर गोंयचे भुरगे कितले आसता आनी भायले भुरगे कितले आसता, आउट ऑफ गोवा कितले भुरगे आसतात हे श्रीपाद नायकान आउट करचें आनी दाखोवचें की एज अ स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स तेणी कितले भुरग्यांक थंय कामाक लायले आनी कितलो गोंयकारांक जस्टीस दिलो आनी गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते कितले पर्संटान तेणी कमी केले हे श्रीपाद नायकान सांगपाचें. एज अ स्टेट डिफेन्स मिनिस्टर तो फेल जालो आनी आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचो तो स्टेट मिनिस्टर आसा, थंयसरूय तो फेल जाला. आनी तिसरें तो सांगता की गोंयांत खंयचे विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. हांव श्रीपाद नायकाक विचारपाक सोदतां, गोंयांत खंयचो विशय पेंडींग ना. आयज आयुष हॉस्पिटलाक लागून जी जमीन दिला, मोपा एअरपोर्टाक लागून जी जमीन दिला, त्या लँड लुजर जे आसा पळय तेंकां तेंचो हक्क मेळ्ळा काय, तेंकां थंय कन्फर्म जॉब मेळ्ळा काय, तेंकां नुकसान भरपाई तेंकां सारकी मेळ्ळा काय, हे श्रीपाद नायकान पयलीं फायंड आवट करचें. कित्याक श्रीपाद नायक हो 5 वर्सान एकदां भायर येवपी हो MP आसा. पार्टीच्या नांवाचेर तो जिखत येयल्लो आसा, स्वताचे परफॉर्मन्स कांयच ना.
म्हणून ताका गोंयचे कितें विशय चलता ते ताका खबर नासता. ह्या श्रीपाद नायका कडेन जेन्ना आमचो आमदार गेल्लो आनी गोंयचे जे पोस्टमॅन आसा ह्या पोस्टमॅनांक काडटाले आनी महाराष्ट्राचे पोस्टमॅन हांगा भरताले तेन्ना हो सादो विशय तेज्या कडेन हँडल जावंक ना. हो सादो विशय तेज्या कडेन सुटावो जावंक ना. जाल्यार हो श्रीपाद नायक सांगता गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग ना.